इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आमची गोयची मूवी दाखयली वयतली जाल्यार आमचे बरोबर आसात द व्हाईट ड्रीम टीम आणि त्यांचे कडल्यान आमी जाणून घेऊया त्यांच्या फिल्मा बद्दल. आमचे बरोबर आसात या फिल्माचे डायरेक्टर वैभव नाईक. नमस्कार. म्हाका सांग की 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला बद्दल तू कितें सांगता? खरें सांगचे म्हटल्यार पयलीं आमी येताले इफीक, पण 53rd जर आमी परफॉर्म करतात आमचो परफॉर्मन्स दिसतलो लोकांक खूब खाशेची गजाल आमकां. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट की सगळे गोंयचे मेंबर्स आसा, जितली टीम आसा सगळी गोंयची आसा आनी एक खूबच व्हडली आनी अभिमानाची गजाल आमच्या खातीर. म्हाका एक सांग की द व्हाईट ड्रीम हे नाव तुका कित्याक सुचलें की ह्या फिल्माक आमी व्हाईट ड्रीम अशें नांवच दिवचें? कारण हे फिल्मानूच तशें कितें आहात घडामोडी आहात, तुमी मुद्दम पळयात. सांगचें म्हटल्यार व्हाईट ड्रीम म्हटल्यार धुसर गजाल जे आमकां स्वप्न पळयतना आमी केन्ना क्लीन दिसना, सादें धुसर दिसता. सो तशेंच चिंतून तें नांव दवरलां. जाल्यार आतां आमी ह्या फिल्माच्या एक्टरा कडेन आमचे बरोबर आसा जे मेन म्हणजे जो लीड रोल करता म्हटल्यार अलिशा मेनेझीस. हाय अलिशा. म्हाका एक सांग की ह्या फिल्मान तुवें मेन रोल केला. तो रोल करपा खातीर तुवें म्हणजे कितें कॅरेक्टरायजेशन करपा खातीर कितें केलें? कॅरेक्टरायजेशन म्हणजे आमचो प्रोसेसूच इतलो बरो आसलो की आमी एक मंथ तेजेच रिहर्सल केली, स्क्रिप्टींग मागीर लायक आमी फिल्म आमी मोस्टली मेंटल डिजिजाचेर आसा. सो लायक आमचो तो प्रोसेस मेंटल डिजिजीस शिकपाचे कितें आसता पळय तेंचे लायक डिफरंट आसले खूब अशे. सो तो म्हाका प्रोसेस थ्रू आमी रिहर्सल करून करून ऑटोमॅटिकली तो कॅरेक्टर येयलो म्हाजे कडेन. इट्स अ प्राऊड मुवमेंट कित्याक आमी सगळीं गोंयकार आसा आनी एक संद आसा आमच्या खातीर की यूथ म्हणून आमी ह्या पावंड्यार पावला. तर खूब बरें दिसता की अश्यो संदी जर आमकां मेळत रावल्यो आमी आनीक उर्बा वाडटली आनी आनीक नेटान काम करपाची उमेद वाडटली. म्हाका अशें दिसता की ह्या फिल्मान सगळीं गोंयकार आसात आनी तांचे बरोबर एक म्हणजे जावेद म्हणून एकटो आसात तो भायल्यान. ताणें ह्या फिल्मा खातीर कोंकणी शिकून घेतली. तेजे कडल्यान जाणून घेवया की ताका कितले म्हणजे शिकपा खातीर ताणें कितें केलें तें. तू ह्या फिल्मान कोंकणी शिकला, सो कितें सांगतलो तू? कोंकणी तो मतलब मेरे लिए बहुत मीठी भाषा रह गई क्योंकि इसको सीखने के लिए मैंने कुछ किया नहीं. कुछ साल रहा, बस आ गया, बस सबसे सुन के बात करते करते. और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सेलेक्ट हुई है, तो एज बीइंग एन एस्पायरिंग एक्टर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है आगे मतलब जाने के लिए. बस. ओके. आमचे बरोबर आसात ह्या फिल्माचे प्रोड्युसर लेगीत. तांचे कडल्यानूय आमी जाणून घेवया की तांचे फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक गेला जाल्यार तांकां कितें दिसता? सर, तुमचे फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणजे आख्खे जगभरांतल्यान जी फिल्मां येता तातूंतले आमचे गोंयचे हे फिल्म सिलेक्ट जाला. कितें दिसता तुमकां? आमचे फिल्म 53rd फिल्म इंटरनॅशनलाक सिलेक्ट जाला ही खूब अभिमानाची गोष्ट. आनी हांव हे आमचे सगळी फूल टिमीचो एक अभिमान वाटता की सगळे यंग टॅलंटेड मनशां वांगडा असोसिएट जावन एक बरें फील जाता. आनी हेंच्या हे भुरग्यां खातीर हांव एक हितून एक प्लॅटफॉर्माचेर पावलो. सो एक बरी अभिमानी गोष्ट. आनी आमी हेच्यान फुडें हेंच्यांनी बरे प्रोजेक्ट हाडचे आनी आमी सतत तेंच्या फाटल्यान रावतले. परत एकदा आमी डायरेक्टरा कडेन या आनी विचारया की हे फिल्म म्हणजे कित्याक म्हणजे रिलेटेड आसा. जाल्यार वैभव, व्हाईट ड्रीम हे म्हणजे कोणा खातीर आनी कशें रिलेटेड केला? रिलेटेड म्हटल्यार फिल्म सगळे डिजॉर्डराचेर आसा, मेंटल डिजॉर्डराचेर, जितून दोनूच कॅरेक्टर्स आहा जे एकामेकांक म्हणजे एक कॅरेक्टराचो दुसऱ्या कॅरेक्टराक टॉर्चर करता कसो दिसता. सो हांव फिल्मा बद्दल कांय सांगिना, तुमी फिल्म मुद्दम पळया आनी आमकांय सांगा तुमचे फीडबॅक कितें आसा ते. आमच्या वांगडा आसा आमचे म्युजीक डिरेक्टर सुद्दां जे फिल्माक म्युजीक डिरेक्शन केल्याचो. तूं तेजे कडेन कितें विचारूंक शकता जाय जाल्यार. चला तर आमी तेंचे म्युजीक डिरेक्टर आसा तेजे कडेन सुद्दां उलोवया. एक्चुली हो एक खूब चॅलेंजींग जॉब आशिल्लो म्हाज्या खातीर बिकॉज हांवें ह्यान पयलीं म्युजीक बॅकग्रावंड म्युजीक केल्लें, बट अशा कॉन्सेप्टाचेर केन्ना बॅकग्रावंड म्युजीक करनाशिल्लें. एंड हांव फर्स्ट ऑफ ऑल वैभवाक थँक म्हणटा की म्हाका तेणी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. खूब वेगळो विशय आशिल्लो, वेगवेगळ्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूतल्यान हांगा स्टोरी भायर सरता किंवा फुडें येता. सो त्या प्रमाणे म्युजीक करपाचो विचार आशिल्लो आनी केला. आतां लोकांचो प्रतिसाद कसो मेळटा तेचेर पळया.
आमच्या वांगडा आसा निमण्या दिसा ही टीम आणि त्यांच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया त्यांच्या फिल्मा बद्दल, त्यांच्या जी त्यांची स्टोरी आसा तेजे बद्दल. जाल्यार आमचे बरोबर आसात ह्या फिल्माचे डायरेक्टर, त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की हे फिल्म कसले आसा ते. ह्या फिल्मा बद्दल आमकां थोडक्यात तुमी कितें तरी सांगात. हय, हे फिल्म न्ही एक्चुली मनीसपण ह्या टॉपिकाचेर आदारीत आसा. म्हणजे आमचें मनीसपण खंय तरी साणिल्लें आसा तें आमी दाखोवपाचो ह्या फिल्मान बारीकसो प्रयत्न केल्लो आसा. ह्या फिल्माचें नाम निमण्या दिसा. निमण्या दिसा हे नांव दवरपाचे फाटले म्हणजे निमण्या दिसात हे नांव तुमी कित्याक दवरलें? तें तुमकां फिल्म पळयल्या उपरांत कळटलें. ओके, आमी आतां ह्या फिल्माच्या एक्टरा कडेन उलोवया. आमच्या बरोबर आसा ममता. ममता, म्हाका सांग की ह्या फिल्मान तूं कसलो रोल करता? ह्या फिल्मान म्हाजो एक रोल आसा, पूण तो हांव आतां आउट करची ना. तुमी फिल्म पळया तेजे नंतर कळटलें. पूण सगळ्याचो बेस्ट एक्सपिरियन्स म्हणटा पळय न्ही तो हांवें घेतला तो ह्या शॉर्ट फिल्मान एज अ स्टार्ट. आनी हांव खूब एक्सायटेड आसा. आतां स्क्रिनींग जाली उपरांत कळटलें. जाल्यार हे फिल्म म्हणजे स्टार्ट टू एंड कितलो टायम लागलो आणि कितले दिसा भितून हे फिल्म तुमी शूट केले? हां, एक्चुली हे फिल्म न्ही खूब पयलीं शूट करपाचें आसलें, बट आमकां खूब इश्यूज येवपाक लागले. मागीर एक्टर्स अवेलेबिलिटी नासली, मागीर खूब प्रॉब्लम्स येवपाक लागले. सो मागीर आमी एक दीस थरयलें की आमी हें आतां कशे भशेन करतले. सो आमी एक डेट थरयली आनी शूट केलें. शूट जालें, मागीर आमकां IFFIची डेट आसली, सो थंय सबमिशन आसलें. सो आमी कितें केलें, शूट करून नेक्स्ट डेच्यान एडिटींग चालू केलें आनी सगळ्यांक सांगलें हांवें, म्हाजे क्रू मेंबर्स आसले तांकां 15 दीस म्हणलें घरा वचपाचें ना, हांगाच रावपाचें. आनी तशें करून हांवें तें सगळें एडिटींग करून घेतलां. ओके सर, तुमी सांगात की ह्या फिल्मान तुमी कसलो रोल केला आणि हे फिल्म करताना तुमकां कितें एक्सपिरियन्स आयलो? म्हाका बरी मजा आयली. हांवें एन्जॉय केलें. म्हणजे अशी एक माची आसा जांकां एक्सपोजर मेळटा गोवन आर्टिस्टांक. निमणो दीस जेन्ना मनीस जल्माक येता टील तेजी जो जर्नी, तो आपली इमोशन ताचे कशें बदलत वता, खंय तरी एक स्वार्थ आसा. हांव डिटेल सांगना, ते तुमी त्या पॉयंटाक धरून पळय, तुमी एन्जॉय करतले अवश्य. इतलेंच सांगता. हांवें म्हजो ह्या फिल्मांतलो रोल जो आसा, जो निमणे दिसा, हे जो म्हणजे तो फिल्माचें जें नांव निमणे दिसा आसा, हाजे वयल्यान तुमचें लक्षांत आयलां आसतलें की लास्ट जर्नी. सो जो कोण गेला ताज्या बापायचो रोल हांवें केल्ले कडेन आसा. आनीक अशें कितें जातकच ते फॅमिलीचेर कितें वोडटा, तेजें कितें येता, हे फिल्मान तुमकां पळोवपाक मेळटा. लोक येतात, लोक वतात, कशे येतात, खंयच्या भावान येतात तेंय तुमकां कळटलें. ह्या फिल्माचो म्युझिक डायरेक्टर आमच्या वांगडा आसा, तेंचे कडल्यानूय जाणून घेवया की ह्या फिल्माचें तुमी म्युझिक केला, कितें सांगता? म्युझिक म्हणजे युजली हातून चड म्युझिक ना, सो मोस्ट आमी फोकस केला सावंड डिझायन. कित्याक इट इज एन आर्ट फिल्म, सो आर्ट फिल्म आमी युजली सावंडाचेर, आनी तातूंत 30% म्युझिक आसा आनी एक सॉंग आसा. ते तुमी येवन पळोवचें सगळ्यांनी. आमच्या वांगडा ह्या फिल्माचो DOP आसा, जाल्यार आमी तांचे कडल्यानूय जाणून घेवया की हे शूट म्हणजे करतली जाल्यार तुमकां कितले दीस लागले? हे शूट करपाक आमकां 2 दीस लागले, लायक प्रॅक्टिकली. बट मेंटली आमी पयलीं खूब प्रिपेर केला, लायक कशें शूट करप. थोडे डिसिजन्स आमी अशें घेतलेले की बाबा आमी पर्पजली ते हँडहेल्डूच करतले, कित्याक आमकां जे फील कॅमेराचेर जे फील जातले पळय, कॅमेराचेर दिसता ते ऑडियन्साक फील जातले. सो आमी तशे डिसिजन्स खूब काय पयलीं वेगळी वेगळी डिसिजनां घेतलेली. Many congratulations to all the filmmakers. Let's have a big round of applause for them. It has been the endeavor of the Entertainment Society of Goa to promote Goan filmmakers in the best way they can. We have seen, a lot of actors, actresses, directors of Indian and international caliber walking down the red carpet. So it was lovely to see so many young Goan budding filmmakers with big smiles on their face, because they know it's a very special occasion for them, something that they will remember for days, months, years, and probably decades to come, when their film was screened here at the International Film Festival of India. So without further ado, without taking any more time of yours, I would like to invite the team of Ardo Dees, starting with the director Himanshu Singh. Can we have Himanshu please? Himanshu Singh is a writer and director, and we would like to present a memento. If I may request Sharmat Bab to please do the honors.
I would also like to invite Mr. Kishore Arjun, the writer and producer of the film. Kishore Arjun, writer and producer of Ardo Dis. A memento for him. I would also like to invite actor Ugam Zambawekar. Yes, please wait here. We'll need a group photograph. Ugam, if I may request you to please come up here. A memento for Ugam. त्याच्या उपरांत हांव आपयता Miss Ravi Kishore, the actress of the film. A memento for Ravi as well, please. And Ashwin Chire, the cinematographer of the movie. So that's the team of Ardo Dis. Let's have a big round of applause for them. And if I may request Himanshu, the director, to please say a few words before we all disperse. Yeah, good morning everyone. Yeah, it's nice to see so many people there too at 9 o'clock in the morning. We got a morning slot, so we were thinking like how many people will come, but it's so surprising to see so many people. And that's the spirit of Goa, that the love for art, culture and cinema that it can be seen here. And our film is like that. It's like an ode and a tribute to all the artists from Goa, and especially people who are connected with films from Goa. And as we call it, it's a film which is dedicated for love of art and art for love. And I would also like to invite all other team members, like costume designer of the film, Dhanlakshmi, please come. Production designer and associate director of the film, Pankaj. Yes, can we have all the crew members of the film, please, for a group photograph? Post-production supervisor, music and sound designer. Yeah, we had our previous film, which was Kopancha the Rio, which was screened and premiered here at IFFI in Goan section. So we thought, okay, we'll make an extension of the same film and let's see how does a new story start where the previous story ends. So this is like an experiment to have a sequel of a short film. I hope you like it, and as they say, you should not talk much about the film, let the film talk itself. Thank you very much. Many congratulations to Team Ardo Dis, and that was Himanshu Sim, the writer-director. If I may request you all to please take your seat. Taja Uprant, next on stage, I would like to call the team from Before I Sleep, starting with the producer and director, Arvind Vaz. I would also like to invite Jules Goes, who has done the VFX for the movie. A moment for Jules as well. And then a very familiar face when it comes to Goan films, Mr. Rajiv Hede, the actor, the well-known actor. Yes, don't forget your memento. And Mamta Shirodkar, who has acted in the movie. So many congratulations to team Before I Sleep. I would like to request Arvind to please say a few words. A festival is because of the people, and it's nice to see so many people fill this theatre up. I hope this continues always, not only for not only for established filmmakers, but also for budding ones. I'd like my team to come join us on stage. That's the team of Before I Sleep. A big round of applause for them, ladies and gentlemen. And many, many congratulations to you all. Thank you very much, and all the very best. Next, I would like to invite on stage the team of Nimnya Disak, starting with the director of the film, Rajaram Gopal Turi. Yes, lovely to see all the applause and the smiles on the faces of these people. A memento for Rajaram, please. Also, I would like to invite the producer of the film, Ms. Ankita Anand Volvoikar. Ankita is making her way to the stage. I would also like to invite Tejas Naik, the cinematographer of the film. A memento for Ankita, please. And Tejas, followed by the gentleman who's done the sound design, Sindhuraj Kamath. Tejas has done the camera work, Sindhuraj has done the sound, and I would also like to call Mr. Anil Raikar, the actor from the film. Yes, Mr. Anil Raikar is making his way to the stage,
And it goes to show what a lovely team it is. A lot of youngsters and then a gentleman, an elderly gentleman who's acted in many films, as we've all seen. That's Mr. Anil Raikar. And now I would like to request Mr. Rajaram to please say a few words. हॅलो तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. इतल्या व्हडा संख्येन आयले म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ESG प्लस IFFI हांकां हांव थँक्यू म्हणटा, कारण आमकां येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म गोंयांत दिवपाक एक व्हडलें भाग्य लागता तें आमकां मेळ्ळा, म्हणून हांव तेंचे धन्यवाद करता. आनी म्हाज्या टिमीक पयलीं म्हणल्यार हांव सकयल आपयता, कारण तेंचो सपोर्ट नासलेल्या शिवाय हांव कांयच करपाक शकनासलो. सो प्लीज सकयल येयात तुमी सगळीं. Can we have the team of Nimnya Disak? Please, Sakal. It also goes to show how much effort goes into making a film. We have such a big team here, and they've all contributed to making this film called Nimnya Disak, which has made it to the Goan section at the 53rd International Film Festival of India. I think we need a wide-angle lens for this, a very wide-angle lens. And next, I would like to call upon the last film which will be screened today, and that's going to be The White Dream. And I would like to start by inviting Miss Prerna Palekar, the lead actress from the movie. A memento for Prerna, which I'm sure she'll save it for posterity. Mr. Mandar Kelkar, who's done the music for the film. Aditya Patil, who's done the cinematography for the movie. And of course, the man who was giving directions, that's the director of the film, Mr. Vaibhav Naik. And the producer of the film, Mr. Damodar Naik. A memento for Mr. Damodar, the producer of The White Dream. And I मागता हूं वैभव कडे कि if you'd like to say a few words, there's a mic that side. Hello, good morning. सांगपाचें म्हणल्यार टू बी फ्रँक म्हाका ही फिल्म खबर ना कितें आहा ती. तुमी सुद्दां सांगा म्हाका जर तुका कळत जाल्यार. आनी पयलीं हांव सगळे टिमीक आपयता आमच्या, ती ना जाल्यार खरें ती फिल्म जावची नासलेली. ती सगळीं येता सकयल. सौरभ, निखिल, Abhishek, Isha, दूसरे Isha, Snehal. It's lovely to see all the smiling faces. A round of applause, ladies and gentlemen, for the team from The White Dream. सबसे बढ़िया मुझे 2 नंबर की पहले नंबर की बारदोश जो थी वो, हाँ बारदोदिस, वो मतलब हाफ डे आई थिंक, हाँ तो बारदोदिस मुझे बहुत अच्छी लगी. वो जो दोनों कैरेक्टर थे बहुत ही बढ़िया काम किया है. और दूसरी फिल्म जो थी बिफोर नहीं, और तीसरी फिल्म निम्याक दिस, वो भी थी, वो अच्छी थी. उसमें मुझे थोड़ा सा एक पैरेलल, जैसा कि मैंने एक मलयालम फिल्म देखी थी शवम नाम की, वो और ये फिल्म दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटी है. तो ये फिल्म तो अच्छी थी. आफ्टर डेथ जो घर में जो भी कुछ होता है वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया था. आई लाइक ऑल दोज फिल्म. तुम्ही पळयली सर, तुमकां खंयचे मुवी लायक जाले? खंयची मुवी लायक जाली अशें म्हणजे पेक्षा म्हाका 4य मुवीज लायक जाल्यो. हाजें कारण मुख्य म्हणल्यार कित्याक तर हे आमचे गोंयचे सिनेमा आनी आमचे गोंयचे कलाकार, तशेंच आमचे गोंयचे आर्टिस्ट, दिग्दर्शक, प्रोड्युसर जेन्ना फिल्म क्षेत्रांत येतात तेन्ना आमचें कर्तव्य आसा गोंयकारांचें की आमी तांकां फाटबळ दिवपाक जाय. हे सिनेमा आमी मुद्दम थिएटरांनी येवन पळोवपाक जाय. तेन्नाच मुखार आनीक जायते भुरगे मुखार सरतले. आनी अशे तरेन जेन्ना फाटबळ मेळटलें तें केवळ प्रेक्षकांचें न्ही तर सरकारा कडल्यान सुद्दां अशे तरेची नवी नवी प्रोडक्शन जे येतात तांचे खातीर प्रोत्साहन मेळचें अशे तरेच्यो येवजणी येवपाक जाय. IFFI खातीर आमी खर्च खूब करतात, पण आमचे गोंयचे भुरगे सिनेमान खूब मुखार येवचे हाजे खातीर खरो म्हणल्यार जर प्रयत्न जालो
जाल्यार ह्या इफ्फीचें सार्थक जालें अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. बिफोर आय स्लीप आमचे वांगडा टीम आसा, आमी तेंच्या कडेन इंटरेक्ट करया. सर, तुमचे आतांच फिल्म दाखयले गेले. 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येद्या व्हडल्या म्हणजे फेस्टिवल आनी तातूंत जगभरातली मुवी दाखयली वयता आनी तातूंतले एक तुमची मुवी. कितें दिसता? खूब खुशी जाली इतले प्रेपरेशन्स पळोवन, इतलो लोक पळोवन. आमकां दिसतालें की 9 स्क्रिनींग टायम इट्स टू अर्ली, पूण द ऑडिटोरियम वॉज फूल अँड वी वर व्हेरी हॅपी. इट्स ग्रेट. ह्या फिल्माचे एक्टर सुद्दां आमच्या वांगडा आसा आनी जेणे मेन लीड रोल केला ते आसा ममता. ताजे कडेन बी उलोवया. ममता, तुवें ह्या फिल्मान येदो व्हडलो रोल केला, कितें दिसता? बरो एक्सपिरियन्स आसलो आनी अरविनान खूब हेल्प केलें आनी इतल्या बऱ्या टिमी बरोबर काम करपाक खूब मजा येयली. सगळ्यांनी सपोर्ट केलें, इन्क्लुडींग प्राजक्ता मॅम, सगळीं जाणां आसलीं. सो इट वॉज लायक अ फॅमिली एंड लायक खूब बरो एक्सपिरियन्स आसलो. सो पयलीं म्हटल्यार ही टीम जी आसा सगळी एका फुडें एक इन टर्म्स ऑफ टॅलंट. अरविंद इज अ व्हेरी गुड फिल्म मेकर एंड प्राजक्ता, देन ममता एंड प्रशांतीबाय एंड अर्जून. सो म्हज्या खातीर खूब शिकपाक आशिल्लें ते, दो हांव थोड्याच वेळा खातीर आशिल्लें तांच्या बरोबर, बट जें कितें शिकपाक मेळ्ळें वॉज आनी इट फिल्स रियली गूड की आमी इतल्या व्हडल्या म्हणजे खंयच्या एक्टराक आपल्याक स्क्रिनीर पळोवपाची उमेद आय कॅन एक्सप्रेस. सो खूब बरें दिसलें. गोंयच्या फिल्मांतली आनी एक फिल्म म्हटल्यार अर्दो दीस. त्या फिल्माचे डायरेक्टर आमच्या वांगडा आसा आनी तेंची टिमूय आसा, तांचे कडेनूय आमी इंटरेक्ट करया. सर, तुम्हारा फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को सिलेक्ट हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हम हमेशा आते हैं हर साल एक फ़िल्म लेकर के. पिछले साल भी हमारी एक फ़िल्म थी, सेम टीम सेम क्रू के साथ, सेम कास्ट के साथ, कोपांचो दरियो. तो हम उसका एक अगला भाग लेकर के आए हैं और अभी स्क्रीनिंग हुआ तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग. सर, अर्दो दिस मतलब ये नाम आपने क्यों रखा? एक्चुअली जो कहानी है वो एक आधे दिन की कहानी है कि जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ, उस एक जो वाइफ है वो अपने ऑफिस से हाफ डे लीव लेकर के आती है और वो आधा दिन अपने हस्बैंड के साथ गुजारती है और उन लोगों की जो बातें होती हैं, उन लोगों के जो आर्गूमेंट्स होते हैं, उसमें उनको क्या नया सीखने को और देखने को मिलता है उसके बारे में. तो हमको लगा कि आधा दिन भले ही है पर एक बहुत पूरी कहानी कहता है. सो दैट्स वाई हाफ डे बट अ फुल स्टोरी. आई वुड लाइक टू थैंक्स ESG एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा की गोवन फिल्म मेकर्स के लिए, और ख़ासतौर पर जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर गोवन फिल्म्स बहुत सारी वर्ल्ड पैनोरमा और वर्ल्ड इंटरनेशनल फिल्म्स के साथ भी स्क्रीनिंग हो रही है. सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसा है कि जो स्पिरिट है सिनेमा के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए गोवा के लोगों में, तो उसका ये कि पूरा रिफ्लेक्शन है इस तरह का ये इवेंट क्रिएट करना कि जिसमें गोवन सेक्शन की फिल्में हो. आमच्या वांगडा ह्या फिल्माचो एक्टर आनी एक्ट्रेसूय आसा, तांचे कडेन बीन आमी उलोवया. उगम, तुवें जो रोल प्ले केला त्याच्या बद्दल आमकां कितें सांग? हो रोल जो आसा तो असो कॅरेक्टर आसा की ज्याचे एम्बिशन्स आसात बट जाची जवळची जी लायफ आसा, म्हणजे जी बायल आसा तांचे कडेन कशें मिसअंडरस्टँडींग जाता, लायफ जगता जगता कितें प्रॉब्लम जातात. सो ताजो एक बारीकसो स्ट्रगल एक अर्द दिसाचो तो हांगा दाखयल्लो आसा. सो एक दीस ती मेळटात की आमी थारायतात की आमी अर्दे दीस मेळया आनी आमचे एक मिटअप करया गो बायला. सो त्या दिसा तांचे वयर सकयल मातशें मिसअंडरस्टँडींग कितें जाता. सो त्या प्रमाणे तें आसा आनी लास्ट मोग कसो जिखता तें ह्या फिल्मान दाखयलां. इफीक हे फिल्म सिलेक्ट जाले ताचे बद्दल कितें दिसता? अरे खूब उमेद आनी रियली ग्रेटफूल की गोंयकारा खातीर एक गोवन सेक्शन हो तयार केल्लो आसा. गोंयचे आर्टिस्ट, गोंयच्या कलाकारांक आपले मत मांडपाचें आनी आपली कला दाखोवपाचो बरो प्लॅटफॉर्म आसा एक्चुली. सो टोटली हॅपी की ह्या वर्सा आमकां सादर करपाक मेळ्ळें. आनी लास्ट इयर आशिल्ले आमी, ह्या वर्सा बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी चड टिम्स आशिल्ली. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सगळ्या गोंयकारांक एकमेकाक सपोर्ट करून गोंयची इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री वयर पावोवची, बऱ्या लेवलाचेर पावोवची हीच इच्छा आसा. तुवें जो रोल केला ताचे बद्दल कितें सांग? मी मानवी नावाचं कॅरेक्टर केलेलं आहे. मानवीचं जॉयवर खूप प्रेम आहे आणि ती एक कष्टाळू गृहिणी आहे. या वर्षीचा इफीचा एक्सपिरियन्स काय? एक्सपिरियन्स म्हटलं तर इफीमध्ये सिनेमा सिलेक्ट झाल्यानंतर ॲज अन आर्टिस्ट म्हणून तुम्हाला एक प्रोत्साहन मिळतं आणि पुढच्या कामाला त्यामधून उमेद मिळतं. आयज
इफी म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक गोंयच्यो 4 मुवी दाखयले गेल्यो आनी इतले सुंदर म्हणजे सुंदर मांडणी केल्लेली आसा प्रत्येक डायरेक्टरान आनी प्रत्येक एक्टरानूय तितलेच एफर्ट्स घेतलेले आसा की आपलो रोल कितले बरे तरेन जावचो आनी सगळ्यांनी लोकांनी हे फिल्मां परत पळोवची प्रत्येक फिल्मा फाटल्यान एक स्टोरी आसा आनी इतली सुंदर स्टोरी मांडली गेल्लेली आसा ती तुमी सगळ्यांनी पळोवची. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर.